मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम जालो 11. आता ब्लॉग स्टार्ट करता. शायद उदीक ना न्ही. ओके आसा. ओके सो ना तू पिते. आम्ही रेडी जाल्ले आसा वचपाक. टाइम जालो 11. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. फक्त पुसपाचें उरला. मम्मी पप्पाले आपूण मागीर पुसता. हांवें मशीन मारलें, बारीक बारीक क्लिनींग केलें. सो आयज आसा अपॉइंटमेंट डॉक्टरा कडेन आणि 7 मंथ कंप्लीट जाल्लो आसा. आता 8वो लागलो. तशें एक म्हयनो सोंपता. मंथ पुकू आता अशें उदीक भर न्ही. सो 11 जाली. आता ऋतू 11:30. फुडें पळय आदोळी आसा. हय वयर गे. सो ऋतू येतलो 11 सोडलें तांकां. 11 सोडलें. सो 11:30 असो पावतलो. कित्याक तांकां आतां एग्जाम बिगिन सुट्टा. सेकंड पेपर आनी सकाळचो जो टिफीन बी कांय व्हरना. कित्याक तांकां खावंक मेळना खंय. पळय ताका दिल्लेलो हांवें टिफीन कांयच खावंक ना. घरा येवन खालो. सो ताका करून दवरला आयज पास्ता. आनी आयज ब्रेकफास्ट केल्लेले गंवा पिठाचे पोळे. गंवा पिठाचे पोळे तुमकां दाखोवंक ना दिसता हांवें. सिंपल गंवाचें पीठ पातळ करपाचें आनी पोळे करपाचे. बरें येता. तो म्हटलें या म्हटलें. ओके जस्ट कॉल केल्ले डॉक्टराक हॉस्पिटलान. येयला डॉक्टर? कितें नंबर गेला? 2 नंबर गेला. आमचो कितें नंबर? 3 नंबर. आमचो 3 नंबर. आमी कितें करता खबर? जेन्ना वयता पळय तेन्नाच नंबर काडटा. सो मागीर बरें पडटा. राव मातसो. ओके सो मम्मी फोना उलयता. ओके सो वचून येता. मम्मी ती भाजी कट करताली. वाल काडला. वालीची भाजी खूब जाला. ते वाल व्हडले जाला. खूब वाडला सामके. तो काडले ते आयज वाल. सो म्हटलें सुके सुंगटां घालून करी कर म्हटलें. वले सुंगटां तर कांयच ना. आहा आमगे मोठे सुंगटां. तेजे एक तुमकां रेसिपी शेअर करतलें मागीर येवन. सो वले मोठे सुंगटांनी घालून ते केले न्ही वाल ते बरें जायना. ताका न्ही बारीक सुंगटां जाय, तिसऱ्यो जाय, खुबे जाय जाल्यार ते बरें जाता. सो दाखयता तुमकां. येता हें पळय खूब जाला. सो म्हटलें आयज करी कर. आनी बरें हें हेल्थाक आं. थंडसाण मेळटा. म्हणजे खूब थंड हें बॉडीक. वाल खूब जालें तें. सो आयज म्हटलें करी कर. आनी म्हाका तें खूब लायक. वाल घालून केलें न्ही तें म्हाका खूब लायक. बेश्टें दाळ सो घालून केलें न्ही खूब बरें जाता. ओके सो चला भायर सरता आमी. मातशें मागीर आमकां हांगा वयतलो फर्स्ट क्राय. पळया न्ही आतां थंय लागीं जाता तें आमच्या हॉस्पिटल सायडन फर्स्ट ट्राय आसा. म्हाका मातशें कितें घेवन येतलें कित्याक म्हाका न्ही बॅग पॅक करूंक जाय. सगळें हॉस्पिटल बॅग पॅक बी करूंक जाय. थोडें कितें उरला. तो म्हटलें आयज वयताच न्ही आमी ते घेवया म्हटलें कितें जाय तें बारीक बारीक सामान. ओके तूं चला भायर सरता आमी. सो न्हांवून बीन येयले न्ही भायर. असले घाम सुट्टा सांगू. आनी उदीकूय गरम न्ही. वयर उदीक तापता. आतां गरम जाता उदीक. सकाळीं 5 उठून न्हावंक जाय. मातशें थंड आसता उदीक. शी नाका जालें पुरो जाता सारकें. खूब टायर्ड अशें फील जाता आतां. मातशें घरा हांगाचें सामान थंय दवरलें न्ही व्हरून पुरो जाता. अशें नाका दिसता की बसोनूच रावूं खंय दिसता अशें जाता. चल रितीन वयच्या पयलीं आमी भायर सरया. आपूण येतलो. आनी 10-15 मिनटां पावतलो हांगासर. सो जालें आमचें आयज रोखडें जालें. जस्ट हॉस्पिटलान पावलें. भितर एंट्री घेतलें. सो आतां आमी येयला जस्ट आमच्या हॉस्पिटलच्या फाटल्यानूच न्ही हें आहा फर्स्ट क्राय. म्हाका जाय आसलें घेवपाक. सो येयले आमी हांगा. तें काम जातलें न्ही ताका लागून. ना स्पेशल येवचें पडटलें म्हाका. आमची युट्यूब फॅमिली लास्ट टायम ऋतिकाक मेळ्ळें. आयज म्हाका मेळ्ळें. नांव कितें म्हणलें जाल्यार सिया. तुमकां हांवें घातलें फोटो जायचा अशें ना तें घे न्ही. सोफा बेटर तू सेवा मेटाचे घे. सेवा मेटाचे बरें येता. वयर आसा हांगा बी आसा. सकयल आसा. बट बेटर तू खूब ऑप्शन मेळटा. खूब ऑप्शन आहा न्ही. सेवा मेटाचे कितें बरें येता प्रॉडक्ट. सेवा मेट सेवा मेळटा न्ही. सेवा म्हणटा तुका सजेस्ट खंय केलें सद्याक? व्हडलो जाल्यार सद्या धाकटो दिसता न्ही. बट बेटर तू व्हर. सो जालें आमचें घेवन. बारीक बारीक घेतला. फक्त व्हरपाक हॉस्पिटलान व्हरपाक तेच. कित्याक म्हाका 2 दिसांनी बॅग पॅक करूंक जाय ताका लागून. कोणाक त्रास जाता न्ही कटराक न्हू. हां दिस बेटर जस्ट आमी फायल्या तशी यूज करता. पण बरें जाता बरें.
डिफरंट हांवें नेल कटर घेवंक ना हांवें ते सगळे ऑलरेडी अशें शिवनाथ आयज मेंबर जाता खंय फर्स्ट क्रायन जालें आमची घेवन आतां डॉक्टरान आपयला 1 तारखेक डॉक्टर म्हणपालो पल्स रेट हाय आहा म्हणपालो उदीक पिनाका म्हणपालो हांवें उदीक पिता म्हटलें लिंबू पाणी बी पी म्हणपालो पल्स रेट खूब हाय आहा खंय म्हणजे चलतना बी म्हाका अशें हें मारता कितें म्हणटा का खरस मारता सारकें सो आतां 28 युरीन ब्लड आनी कितें युरीन ब्लड आनी हेमोग्लोबीन हय तें युरीन आनी ब्लड टेस्ट कर म्हटलां आनी ते 28 म्हणजे आफ्टर फूड दनपारचे ते मागीर रिपोर्ट आयली की 1 तारखेक घेवन यो म्हटलां पळोवपाक आनी हें शुगरूय पळयता म्हणपालो ओके सो जालें डॉक्टर मातसो घोंको आलो पल्स हाय आहा म्हटलें की म्हाका टेन्शन पडटा मागीर आनी ओपन कर आतां आमी शाबू बी घेतला पळय आतां जॉन्सन बिन्सन कोण चडशी घेयना आतां ते मातशें बंद जाला ती म्हणपाली हें घे म्हणपाली डॉक्टर खंय हेंच बरोवन दितले खंय सेबा मेड म्हणून हे न्यू येयला सेबा मेड ओके विथ पेंटिनॉल कितें कितें आहा असो आनी सेबा मेडाचे पावडर सो तांकां खबर आहा न्ही कित्याक डॉक्टर चडशी पेशंटाक खंय सेबा मेडाचेच दिता खंय पावडर आनी सोप सद्या हांवें एकूच धाकटोसो बॉटल घेतला की चडूय पावडर भुरग्यांक बरें न्ही आनी एकूच सोप घेतला एक प्रेजेंट मागीर डॉक्टर खंय बरोवन दितलो खंय लिस्ट हें म्हाका पॅक करपाक आनी डायपरूय चडशी घालना खंय डॉक्टर म्हणपाक अलाव करना खंय डायपर बीन घालपाक चड तशी ते लंगोटी बीन सद्या न्ही हांवें जस्ट एक इमर्जन्सी धाकटे घेतला हांवें पॅम्परचे घेतला ओके जालें घरा वयता रितीक फोन मारत आहा खंय गेली खंय ओके चला घराचो मेळटा तुमकां चला या आमी किचनान तुमकां सांगलेलें एक प्रॉन्सची रेसिपी तुमकां शेअर करता तें नांव आसा प्रॉन्स चिमिचुरी ओके खूब सिंपल आसा नांव व्हडलें आहा पण खूब सिंपल आहा कितें रे हेलो गाय बेटा माय यूट्यूब चॅनल सांग मरे पेपर कसो गेलो गोचंडा बेस्ट आसलो आयज हें आसलें तांकां जनरल नॉलेज जीके ओके सो बरेडा खेळणे ते फाल्यां आसा दवर तूं बस ते फाल्यां आसा व्हॅल्यू एज्युकेशन मातसो लॅपटॉप लावन बसलो ओके तर तुमकां सांगलेलें एक प्रॉन्सची रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता म्हणून सांगासर न्ही सकाळीं वयतानाच हांव न्ही प्रॉन्स क्लीन करून गेल्ले आनी सुंगटाक न्ही मीठ लावन दवरलेलें दाखयता तुमकां सो हें पळयात प्रॉन्स मातशे सायजीन व्हडले आसा क्लीन करून ताका मीठ लावन दवरलेलें सो आतां आमी करुया फुडलो प्रोसेस खूब सिंपल आसा आनी खूब इजी व्हडलेशें कांयच ना ओके सो हांगासर एक बाउल घेतला सो आतां घालता हांव बटर एक 3 व्हडलो चमचो बटर घालता सो पळयात हांगासर न्ही हांवें घेतला 3 व्हडलो चमचो बटर सो आतां घालता एक हाफ टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर सो आतां घेतला हांवें 2 धाकटो चमचो न्ही हांवें गार्लीक बरें ताका फायन चॉप करून घेतला सो आतां घालता कोथमीर न्ही मातशी चड घालात फायन चॉप करात सो आतां घालता हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स सुकी मिरसांगो न्ही मातशे मिक्सरान वांटून घेवपाचे म्हणजे फायन पावडर करप ना अशें कोसली वांटून घेवपाचे सो हांगासर न्ही हांवें बटर घेतला इफ बटर नाका जाल्यार तुमी ऑयल घालू शकता ऑलिव्ह ऑयल तुमी घालू शकता नॉर्मल जे कुकिंग ऑयल आसता पळय तेय घालू शकता सो हांवें बटर घातलें कित्याक बटरान मातसो टेस्ट बरो येतलो सो आतां घालता हांव लिंबूचो रोस एक धाकटो चमचो सो बरें हें मिक्स करून घेयात आनी बटर अशें ताका बरें स्मॅश करात सो जस्ट थोडेशें हांव मीठ घालता कित्याक सुंगटाक न्ही आमी मीठ लावन दवरला आनी बटरूय मीठ आसा जस्ट थोडेशें घालता ओके बस पुरो आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आतां घालता हांव सुंगटां बरें ताका मिक्स करून घेयात रितिकाक न्ही हें खूब आवडटा आनी भुरग्यांक बरें हें काय तिखट बिकट कांय ना खातलें सो हें पळयात बरें एका मिक्स करून जाल्लें आसा इफ तुमकां जाय जाल्यार 2 चमचो बटर आनी 2 चमचो ऑयल अशें घालून करूं शकता ओके जस्ट थोडेशेंच हांवें ऑयल घातला ओके एक धाकटो चमचो हांवें ऑयल घातला ओके आनी बटर हांवें घेतलेलें 3 चमचो ओके सो एकूच चमचो हांवें ऑयल घातला तें हें न्ही मातशें मिक्स करून न्ही एक 5 मिनटां हांव सायडीन दवरता मागीर करुया आमी फुडलो प्रोसेस सो आतां हांगासर न्ही हांवें घेतला वुडन स्क्युवर्स
ओके आता हे प्रॉन्स न्ही अशें आमकां हितून घालूंक जाय. अशें घालून न्ही आमकां हें करूंक जाय. ओके सो हें करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हें पळयात इतलें असं घालून घेतलां आनी एक्स्ट्रा जें उरता पळय बटरचें मिक्सचर अशें लावपाचें. ओके अशें लावून तुमकां सपोज तुमचे कडेन स्क्रिवर्स बीन ना जाल्यार डायरेक्ट तुमी अशें काय पॅनीन फ्राय करात. ओके स्क्रिवर घालून करूंकूच जाय अशें कांयच ना. ओके सो हें करून घेता. सो चला आता आमी करया फ्राय. कायल न्ही हांवें बरें तापोवन घेतलां आनी मागीर बरें तापले की न्ही मागीर फ्लेम न्ही लो दवरात. कित्याक खबर आहा पळय हितून हांवें अशें रवा बिवा कांय लागूंक ना. तें कित्याक खबर हाय फ्लेम केलें न्ही तें करपतलें. आनी हे रेसिपी न्ही हांवें पळयल्लें इंस्टाग्रामार कोणा म्हाजी रेसिपी न्ही हें पण तेणें न्ही बटर यूज करूं ना ऑलिव्ह ऑयल यूज केला. सो हांवें हांगासर थोडेशें बटर आनी ऑयल यूज केला की आमचें ऑलिव्ह ऑयल हाडना केन्ना हाडूंक ना. ओके जस्ट ऑयल घालता जस्ट थोडेशें चड नाका. ओके सो हांवें न्ही हेज्या सो हांगासर वयर न्ही हांवें तें बटर मिक्सचर लायलां. ओके एक्स्ट्रा अशें उरतलें ते वेस्ट करप ना. ओके सो हांगा लावन घेत आतां पळय हांगासर वयर लायला न्ही तो सायडांनी हांव सकयल दवरतलें अशें. ओके मागीर हांगासर वयर हांव तें बटर मिक्सचर आपत लायतलें. एक्स्ट्रा आहा न्ही हय वास बरो सुटलो अशें ना मसाला बरें जाला मिक्सर. सो आमकां न्ही हें लो फ्लेमीन न्ही एक सायड 4 मिनटां आनी दुसरे सायड 4 मिनटां अशें 8 मिनटां ना 10 मिनटां आमकां लो फ्लेमीन हें कूक करूंक जाय. आतां हांगासर न्ही हांव तें एक्स्ट्रा उरलां पळय तें लावपाचें सायडनी हांव 4 मिनटां अशें न्ही लो फ्लेमीन ताका बरें कूक करून घेता. सो हेका न्ही मातशें धांपोवन कूक करात. ओके मातशें बेगिना कूक जातलें. सो चला आता आमी टर्न करया. स्टार्टींग हांवें प्रॉन्स घालतना ऑयल घातलेले थोडेशेच मागीर हांवें परत तुमी ऑयल घालनाकात कित्याक आमी हितून बटर आनी ऑयल यूज केला न्ही मागीर चड ऑयली जातलें. सो आतां न्ही आमकां हें टर्न करून घेवंक जाय. आतां दुसरे सायडनी आमकां एक 4 मिनटां लो फ्लेमीन न्ही धांपून न्ही कूक करून घेवंक जाय. शिवनाथ करता हांगा प्लेटींग आनी जालें म्हाजें भाजून पळयात. ताका तुमकां बरें ताका लो फ्लेमीन न्ही बरें ताका फ्राय करूंक जाय. टेम्पटींग जाला न्हू शिवनाथ. हय सो बरेंशें एक फोटोशूट घेवया म्हटलें सुंगटाचें तो करता. ओके आनी सेकेंड बॅच घातला हांवें 2 जालें मागीर फ्राय जालें. सो जालें आमचें हें पळयात. हांव स्लो कर रे. हें पळयात प्रॉन्सची ती मुरी रितीक बसलो जेवपा. रितीक आवडलें रे आनीक जाय. पयलीं खालें घे व्हर पयलीं खाता आनी शिजेना. बरें मरे आयज दाखयता तुमकां थोडेशें नुस्तें आसलेलें बांगडे आनी सुंगटां फ्रिजीन मसालो लायलेले ते थोडे फ्राय केला. सो हें पळयात बांगडे आनी सुंगटां फ्राय केला आनी हें वाल घालून सुके सुंगटां घालून करी केला. सो पोटान थोडे भाजी वयतली न्ही गे बेस्ट जाला. आनी फाल्यां मम्मी खंय पेज करता काय सकाळी. हय खूब तिसरे खुबे आसता न्ही बरें जावपाचें आसूं ओके करतलें. प्रॉन्स हांवें एक खालें सामकें टेम्पटींग टेस्टी जाला पण तेणेन ऑलिव्ह ऑयल घातलेलें न्ही हांवें बटर घालून केल्लें आनी थोडेशें लिंबू पिळ्ळें हांवें. टेस्टी जाला. शिव खावून सांग चेड्या आवडलें तो 2 स्टीक घेवन गेलो काडून घे आनी खावून सांग. ओके बरें जालां. ट्राय करा तुमी अशें कंपल्सरी ना की तें स्क्वेरान घालून करूंक जाय अशें ना. अशें तुमी पॅनीन धरून ताका फ्राय करात. ओके आतां शिव खावून सांगतलो सावकार. बरें आं शिव प्लेटूच घेवन बसला. टेस्टी आनी बेस्ट आनी हेच हॉटेलान कितले प्लेट रेट आसतले. सुंगटाय सायजीन बरें आसलें मोठे न्हय. हय चल ओके. आनी तुमकां कितें सांगूंक जाय म्हाका हांवें न्ही तेडसून लॉन्च ऑर्डर केला जे हांव मसाला बी ऑर्डर करता पळय तेडे हांवें पिकल ऑर्डर केला सांगता तुमकां आनी मागीर हांव व्लॉग एंड घेता. ओके सो हांवें न्ही हें पळयात जेज्या कडसून हांव मसाला बीन ऑर्डर करता न्ही गोवन गरम मसाला गंवाची पीठ बीन हांवें न्ही फर्स्ट टायम तेज्या कडसून न्ही लॉन्चे ऑर्डर केला मँगो पिकल. ट्राय खावून पळोवया म्हणजे आमगे आसा भरपूर मम्मीन केल्ले. सो सामकी टेस्टी आसा आनी दाखयता तुमकां. ऑयल खूब कमी म्हणजे ऑयलूच चड ना खूब कमी आसा. आनी तेणें म्हटल्यार म्हाका फ्रिजीन दवरपाक पावलो कित्याक तेणें ऑयल चड घालूंक ना न्ही ताका लागून. तें पळयात ऑलरेडी आमी टेस्ट करून पळयलें
हे पळयात बरें आहा टेस्टी आसा हय टेस्टी आसा सांग तुमकां हांवें फर्स्ट टायम जेन्ना ऑर्डर केल्यार खूब बरें आसा सो इफ बरें बी ना जाल्यार न्ही हांव तुमकां सांगपा नासलेलें खूब बरें आसा सो हांव नंबर तुमकां हांव शेअर करता इफ तुमकां जाय जाल्यार न्ही ऑर्डर करा सो हें आसा 200 ग्राम बॉटल 200 ग्रामाक 120 रुपीज ओके 120 रुपीज आनी बेस्ट आसा इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करा आनी तेणें म्हटल्यार फ्रिजीन दवर म्हटलां आनी टेस्ट सामको बेस्ट मम्मी भशेनूच टेस्ट ओके शुअर खालें न्ही आवडलें तुका टेस्टी हय ओके चला सो हें तुमकां सांगया म्हटलें ओके जेयता टायम जालो 3 जेयता आमी हांव व्लॉग एंड घेता ओके चला जेयली आमी जेवून न्ही आयस्क्रीम खालें तुमकां सांगता हांवें ब्लिंकिटांतल्यान न्ही अमूलचे हांवें खूब अशें ट्राय केला अमूल वनिला आसूं आनी कसले कसले फ्लेवर सो आयज हांवें काल हांवें न्ही आल्फान्सो आयस्क्रीम म्हणजे ऑर्डर केलेलें मागीर तुमकां दाखोवया म्हटलें खूब बरें आसा पळय अशें आसा अमूलचे किंग अल्फान्सो गोल्ड म्हणून अशें डबो आसतलो हाडून तुमी ट्राय करात खूब बरें लागता आनी स्वीट न्ही खूब कमी आसा चड अशें स्ट्रॉंग अशें स्वीट ना लायट आसा स्टार्टींग चिंतलेलें की हितून साखर बी घालपाक विसरला आसतलें तेमी पण ना लायट स्वीट आहा खूब बरें आहा आवडलें सगळ्यांक आवडलें सो अशें अमूलचे हांवें मँगो अल्फान्सो मँगो न्ही फर्स्ट टायम ट्राय केला हांवें ओके सो जस्ट खालें जेली 4 जाली आतां हांव रितीवाचे स्टडीज घेता आनी कांय ना म्हटल्यार ब्लॉग एंड करुया ओके सो ब्लॉग आतां एंड करता यो रे बिना फाल्यां चड व्हडलेशें कांय ना वॅल्यू एज्युकेशन जस्ट 3 लेसनां टेन्शन ना ओके सो चला हो व्लॉग दी हांव हांगाच एंड करता आनी हाची रेसिपी ट्राय करात ओके खूब बरें जाल्लें ओके आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे शू गेलो जसं आतां जेयलो आयस्क्रीम खालो आनी गेलो यो म्हणलें शेडीच घेवंक जाय हां Bye. I love you, friends. Please do comment, subscribe to my channel. आई हांगा बसला आयस्क्रीम खाता आई बाय म्हण आई तुमकां सगळें मेळोंक ना न्ही बाय म्हण बाय